Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात जितके प्रोजेक्ट येतात तितक्या सगळ्या प्रोजेक्टांचो रिव्ह्यू दवरलेलो. वी द डायरेक्टर ऑफ पंचायत जो आम्ही ओपन डेफिकेशन फ्री टॉयलेट्स तो प्रोजेक्ट आशिल्ले. GSIDCचे डिफरंट प्रोजेक्ट्स म्हणजे सगळे ज्यो PHCs आनी हे सगळे आसात ते आशिल्ले. ताज्या उपरांत आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट आशिल्ले. ताज्या उपरांत PWDचे प्रोजेक्ट आशिल्ले आनी WRDचे प्रोजेक्ट आशिल्ले. सगळे आतां पर्यंत नाबार्डाचे सँक्शनींग जे आसा पळय न्हू ते खूब वर्सां तेंचे कमी युटिलायझेशन जायत गेल्ले. बट ह्या फावटी हांवें इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी आमी तेचे एलोकेशन जे अशें पयलीं 300 कोटी पर्यंत एलोकेशन आशिल्लें. मदल्या काही कारणास्तव तेजें युटिलायझेशन प्रॉपर जायना जाल्यार कमी जालें. पण आतां परत एकदां आमकां 300 कोटी एलोकेट जावपा खातीर आमी नाबार्डा कडेन मागले आनी निश्चितच नाबार्डांतली हांगासरली जी सँक्शनींग ऑथॉरिटी जी आसा तांच्यांनी सांगलां की अंडर द RRD रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर वेरियस प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन करपाक तयार आसा आनी परत एकदां आमचें एलोकेशन 300 कोटी पर्यंत वयतलें आनी डेफिनेटली डिफरंट प्रोजेक्ट आमकां नाबार्डाच्या सहकार्यान RIDFच्या अंडर करपाक. नाबार्डाच्या अंतर्गत वेगवेगळे रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या अंडर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट मागीर ते WRD आसुनी PWD आसुनी पंचायत आसुनी ह्या अंडर ते दिवपाक तयार आसा. इवन दो फिशरीज डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट आमी मडगांवांतले फीश मार्केट सुद्दां त्या अंतर्गत घेवपाक जाता ताच्या संदर्भात त्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर डिस्कशन